सोमिया तुझे ओनूम आमशार जरायना दे मंदिर हे मोगाचे मंदिर हे प्रीतीचे आमका एकवटाचे प्रेरितान वागोवचे मंदिर हे देवाचे सोमिया तुझा मंदिरान आयल्या भेटोंक बलिदान नितळ काळजांनी मोना जमल्याव आमी एकवटान जा सोमिया तुझा मंदिरान आयल्या भेटोंक बलिदान नितळ काळजांनी मोना जमल्याव आमी एकवटान जा वेदी सश्री आयल्या सांगा आमी जमल्या तुका आराधिता तुझे नांव वाकणटा वर्णून तुका आमी आज महिमा तुझी गायता तुका आमी निर्वासता सोमिया तुझा मंदिरान आयल्या भेटोंक बलिदान नितळ काळजांनी मोना जमल्याव आमी एकवटान जा सोमिया तुझा मंदिरान आयल्या भेटोंक बलिदान नितळ काळजांनी मोना जमल्याव आमी एकवटान जा जमल्याव आमी एकवटान जा जमल्याव आमी एकवटान जा मोगाचो तुमकां सुमेस्तांक देवाच्या आशिर्वादांनी बरोल्लो बरी सांज हांव मागता कथोलिक सभेचो रुप्योत्सव आज आमी आचरण करता आनी ह्या संभ्रमीक मेस्ताचें बलिदान भेटोवंक आमचे मदें आसात भोवमनाधीक बाप आयवान मायकल रॉड्रिगस तांकां तुमच्या सर्वांचे तर्फेन हांव हार्दिक स्वागत मागता तशेंच सहा भेटवणी करूंक आमचे मदें आसात मनाधीक बाप सायमन डिसोजा पिरवाय पिरगेचे विगार मनाधीक बाप किरण मॅक्सिम पिंटो वमदव पदव पिरगजीचे विगार तशेंच आमचेच मनाधीक बाप नवीन पिंटो हांकां तुमच्या सर्वांचे तर्फेन हार्दिक स्वागत मागता आयच्या मिसाची ते सवा अर्गामी संदितात कॅथोलिक सभेचे संदे तशेंच अर्गामी संदितात गॉडफ्री आनी सविता डिसोजा आपल्या काजारी जिविताच्या उगडासाक ह्या ते सवा पासून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळा आमी मागया बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कृपा देवा बापाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमच्या सवे आसू तुमचाय सोवे आसो मोगाच्यानो या आयताराच्या बागी दिसा अर्गां बलिदान भेटोवंक आमी संगता जमल्या आज आमी सुमिया जेजूच्या पवित्र स्नानाची परब संभ्रमता आयची देवस्तुती देवाचो ताळो आयकूंक आनी आमकां पवित्र स्नानांत दिल्लेले मिसांव जारी करचे विशीं संदेश दिता आमच्या पवित्र स्नाना मुखांत्र सुमयांच्या तिदोड्या मिसवांत भागीदार जावंक आमकां आपोवणें मेळ्ळां देखून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमचे मिसांव देवाचे कुशे प्रमाणे जारी करूंक गरज आसली कृपा आमी मागया आयच्या दिसा आमच्या पिरगजेंत कॅथोलिक सभा स्थापन जावन 25 वर्सां संपोवच्या ह्या वक्ता संघटना मरीपात्र आमच्या पिरगजीच्या लोकांक तशेंच आमच्या समाजीक जाल्ल्या सर्व बरेपणा खातीर दुनिया देवाक आमी अर्घ दिता ह्या संघटनांत मुखेलपण घेवन आपली जायती सेवा दिल्ल्या सर्वांचो आमी आज उगडास काडटा आनी मुखार कॅथोलिक सभा एक बळवंत संघटन जावन मुखार वचोवंक आनी जायतीं बरीं कामां आमच्या ह्या संघटना मरीपात जाव म्हूण देवा लागीं मागया
भावा भयणीनो, येदोळूस आमी आयकल्या प्रमाणे हें जावन आसा अर्गां बलिदान. कारण आमच्या पवित्र स्नानाच्या देण्या पासोत देवा लागीं बापा म्हूण उलो मारून आमी मागोवंक शकता. हें भाग आमकां फावो जाला अर्गां दिवया. कातोलीक सभे मुखांत्र देवाच्या राज आमच्या फिरगज कुटुंबांत आमच्या दियेसीजेन समाजेन बरे समुदाय बांदून हाडच्याक देवान आमकां फावो केला. फाटल्या 25 वर्सांनी जाल्ल्या बरेपणाक परत देवाक अर्गां दिवंक आनी फुडल्या मेटांचेर देवाची आशिर्वादां मागोवन घेवच्याक अशें ह्या फिरगजेन कातोलीक सभेच्या मुखेलपणान तांच्या सेवा त्याग एकवटाच्या बोंदेराकाल एक बळवून समुदाय बांदून हाडच्याक जेजूचें पवित्र काळीज कातोलीक सभेच्या सोर हुद्देदारांक सांद्यांक फिरगज विगाराक आनी तांतू मेतेर जाल्ल्या सुमेस्तांक आशिर्वादांनी भरून दी म्हूण मागया. नितळ काळजान हो सॅक्रिफायस भेटोवच्या खातीर आमी तयाराय करया. आमच्या आपोवण्या प्रकार जियोंक आमी सुकुल्ल्या खातीर पश्चाताप पावया. बोक्साणे मागोवन म्हणया, हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावां भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या बसून भगवान सदांच सांगवार मोरयेक सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावां भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमचे काकुळट करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. महिमा 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 देवाकून सर्गी महिमा 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 देवाकून सर्गी आणि शांती राजा इष्टा संसारी सर्वेस पोरा देवा सर्गीच्या राया सर्वोद्वेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता तुझा तोर वैभवापासून आम्ही तुका वाकणता सोम्या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता तुझा तोर वैभवापासून आम्ही तुका वाकणता सोम्या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता आम्ही तुका नमस्कार करता
संसाराचे पाप काढताय आमची काकूत कर तुम बापाच्या उजव्यात बसलाय आमचे मागणे मानून घे कित्याक पवित्र आत्म्याचा गती देवा बापाचे महिमे जेसू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन. प्रार्थूया. सर्व पदवेदार शासनाच्या देवा आमच्या बापा जॉर्दान न्हंयत जेजून स्नान घेतलें तो वळताचेर पवित्रत्मो देवलो आनी तो तुजो आपोरबायसो पूत म्हूण तुवें सभे मुखार परगटलें उदकान आनी पवित्रत्म्यान नव्यान जल्मल्ल्या आनी तुवें आपणायिल्ल्या तुज्या भुरग्यांक तुज्या मोगान सदां स्थिर रावूंक कृपा दी म्हूण आमी मागता आमच्या सुमयान तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्रत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक. इजया प्रवादेच्या पुस्तकांतलें वाचप. बुजवण दिया म्हजे परजेक बुजवण दिया म्हणटा तुमचो देव. जेरुसलेमाच्या काळजा कडेन उलया आनी तिका परगट करा. तिचे साकरेचे दीस सोंपले तिच्या आप्रदाचें पारीपण दिवन जालें. सगळ्या तिच्या पथकांक सुरेशपराच्या हातांतली थोडी ख्यास्त तिणें भोगली. एक ताळो बोब मारता आरण्यांत सुरेशपराक एक वाट तयार करा. पाड पडलेल्या प्रदेशांत आमच्या देवाक एक नीट रस्तो करा. हर एक पालकें बरोवन येवं दी. हर एक पर्वत आनी दोंगर समतळ जावं दी. उंच सकल सुवात सापट जावं दी. पोंड पडकुलां आसलेलो जागो मैदान जावं दी. तेन्ना सर्वेस्पराची महिमा परगट जातली आनी आख्या मनशाकुळाक ती दिसतली कित्याक सर्वेस्पराचें तोंड उलयलां. सियोनाक बरी खबर हाडटल्या दुता उंच पर्वताचेर चडोवन वच. जेरुसलेमाक बरी खबर हाडटल्या दुता व्हडल्या ताळ्यान बोब मार. भिरांती विणें बोब मार आनी जुदाच्या शहराक सांग हांगा आसा तुजो देव. पळय सुरेशपर आपले पदवेन येता. आपल्या बळिश्ट बवळ्यान तो अधिकार चलयता. ताचें इनाम ताचे सवें आसा. ताच्या जैताचें फळ ताचे फुडल्यान वेता. एका गवळ्या भशेन तो आपल्या हिंडाक सरयता. आपल्या हातांनी तो शेळयांक एकठांय करता. आपल्या हरद्या लागीं धोरणू तांकां तो व्हरता आनी दूद दितेल्या बाकऱ्यांक जागृतकायेन सोलोवन व्हरता. देवाचें उतर हें. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराक नावाड तासो एकल्याचो मात्र व्हड वैभव. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराक नावाड तासो एकल्याचो व्हड वैभव. सर्वेस्परा म्हज्या देवा कितलो तूं बरतो महिमेन आनी वैभवान बरलो. प्रकाश बरी माता नेसलोलो माटवा भाशेन आकाश तो
उकल धरताय आत्म्या मोच्या सर्वेस पोराक नावाड तासो एकल्या सोमात व्हड वैभव कितली वेची तुजी कर्तुवा सर्वेस पोरा सगळी ती जानवाहेन तुवें केल्याय तुज्या रचनांनी प्रितम सगळी भरपूर भरल्याय आपले कितलो विशाल तूं दर्यो तांतू वाचता लेखमी नातल्यो ल्हान आनी व्हड जिवी आत्म्या मोच्या सर्वेस पोराक नावाड तासो एकल्या सोमात व्हड वैभव वेळा वेळाक तूं पोषण दितोलोय म्हूण ती तुजे रस दोळे लावून हासा तूं दिताय तेन्ना ती एकठांय करीत आसा तूं हात उगडताय आनी ती पोटभर खाव दादोशी जाता आत्म्या मोच्या सर्वेस पोराक नावाड तासो एकल्या सोमात व्हड वैभव तूं तुजे तोंड लिपय नासता ती घबरता तूं प्राण मात्र काड ती मरण परत्यान धुळीक वेता पूण तूं तुजो स्वास दिशी जाल्यार ती परत रसन येता आनी प्रितुमेचे रूप ती नवें करता आत्म्या मोच्या सर्वेस पोराक नावाड तासो एकल्या सोमात व्हड वैभव आत्म्या मोच्या सर्वेस पोराक नावाड तासो एकल्या सोमात व्हड वैभव सांब पावलून तिताक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप मोगाच्या बाबा सगळ्या मनशा कुलाक तारण हाडच्याक देवाची कृपा आतां प्रत्यक्ष जाल्या सर अधर्म आनी संवसारी आशा सांडून ह्या संवसारान नितीन मितीन आनी भक्तीन जियेव आनी आमच्या वर्त्या देवाच्या आनी सडवंदरा जेजू क्रिस्ताच्या महिमे बरीत येण्याक बागी बरवश्यान वाट पळोवंक रावोंक ती कृपा आमकां शिकयता आपणाकच ताणें आमचे पसत बलिदान कसो भेटोवन दिलो सर कटेपणांतली आमकां सोडोवचे खातीर आनी आपणाक मानवता आनी बऱ्यो करण्यो आदारूंक उर्बेता तसली एक परसा विंगड करून दवरचे खातीर ताणें हें केलें पूण देवा आमच्या सोडोणदाराचे बरें मन आनी दयाळाय संवसारांत प्रत्यक्ष जाल्लीच ताणें आमकां सुटका दिली आमीच केल्ल्या बऱ्या करण्या वरवीं न्हय बगार आपले काकुळतीन ताणें आमची सडवण केली ही सडवण पुनर्सल्माच्या स्नाना मारिफात आनी पवित्र आत्मो दिता त्या नव्या व्यक्तित्वा मारिफात ताणें आमकां फावो केली ओ पवित्र आत्मो आमच्या सडवंदरा जेजू क्रिस्ता मुखांत्र ताणें आमचेर दादोशी मापान धाडला अशें ताचे कृपे वरवीं पवित्र जावंक आनी बरवर्षा वरवीं ससनाचे जिणेचे दायजी जावंक आमकां फावो जाला देवाचें उतर हें जिवितिंसो वाळतो उजवाडायता काळीज मोजे तो संतोषायता
सारके वाटेन चलयता Alleluia, हालेलुया Alleluia, हालेलुया Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचा सोवे आसो. लुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. लोकांचो अत्रेग आतां वाडोन वेतालो आनी जुआंस काय क्रिस्त गाय म्हणून हर एकलो आपल्या मना भितर चिंतूंक पडलो. त्या पासत जुआंव सगळ्यांक सांगी लागलो, हांव तुमकां स्नान दितां उदकान, पूण म्हजे प्रास सक्तिवंत एकलो येवचो आसा. ताच्या वाण्याचो बांद सोडूंक सयत हांव योग्य न्हय. तो तुमकां पवित्रात्म्यान आनी उज्यान पवित्र स्नान दितलो. लोक सगळो स्नान घेतलो. जेजूय स्नान घेवन मागण्यार आसतना आकाश उक्तो जालो आनी पवित्रात्मो दैहीक रुपी एक पारव्या बरी ताचेर देवलो. तेदवा आकाशांतावनो आयलो एक ताळो. तूं म्हजो पूत, म्हजो मोगाचो, तूं म्हाका भोव चड मानवलाय. देवाचे उतार हे. वखणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्तातय मोगाळ भावां भयणीनो, बसवणी म्हणलो शब्द आमी आयकला आनी तो आमी वापरता. लग्ना जोडी वेदी मुखार एकामेकाचें समर्पण करतना उतार भास दितात, म्हणजे बसवण्यो करतात. ती बसवणी आमी जाणाव सुखान दुखान पिडेन भलायकेंत मोग करतलो, विश्वासी रावतलो म्हूण ती बसवणी. सांगात आस फिरगोस गोळीक परिशद सांदे लोकां मुखार देवाच्या हजरेंत बसवणी करतात. फिरगोस लोकांच्या सेवेंत गोळीक मणियारपणान आमी विश्वासी रावतले. हांव पवित्र सभेच्या शिकवणेक मान दिवन पापसाहेबाच्या गोवळे बापांच्या आदेशा खाला आमी चलतले म्हूण बसवणी करतात. नागरीक समाजेंत मंत्री मणियारी कोण आसात ते प्रधानमंत्री, मुखेलमंत्री जावन करून आनी हेर मंत्री लोकांच्या सेवे खातीर आपणाकच समर्पण दिवच्याक बसवणी करतात, प्रमाण वाचन करतात. ह्या जाक धार्मिकांय तांच्या वर्दी दिसा समर्पण करता आसतना आंगवण्यो कितें करतात, तांच्या वडिलांक बसवणी करतात. हें आमी आयकलां. विविध तरेनी बसवणी शब्द आमी वापरता मात न्हय, बसवण्यो आमी दिता. आनी सडावत पोवटी ह्या बसवण्या खाल आमी जियेल्यार, त्या बसवण्या प्रमाणे आमचें जिवीत आमी जियेल्यार आमी देवाकी आनी सगळ्यांकी मानवता. जर तर आमच्या त्या दिल्ल्या बसवण्या प्रकार आमी जियेना जाल्यार, दिल्लें उतर मोडलें जाल्यार सगळ्यांच्या रागाक वा सगळ्यांच्या अवगणेक आमी कारण जाता. लोक टिका करता, लोक खोडी काडटा, लोक विरोध उलयता. आमी जाणाव प्रत्येक जावन समाजांत आमी पळयता लोक बैल्यान मात्र मंत्रींक वा राजकीय फुडाऱ्यांक मान दिता, गौरव दिता, पूण फाटल्यान त्या सर्वांक सोडावो जावन भरपूरचेंच चड कोण मंत्री आसात, कोण राजकारणांत आसात, तांकां आमी मुखार सगळ्या मुखार फोटो काडटात, वेदीर येतात, देखून आमचें काम जाय जे म्हूण मान दितात. पूण फाटल्यान सोडावो तांकां भरपूरचेंच चड. कारण दिल्ल्यो बसवण्यो त्यो पाळिनात म्हणून हें खंयच्याय क्षेत्रांत सत जावन आसा. आज आमी आयकलें मोगाळ भावां भयणीनो, सर्गींत हांव आकाश उक्तो जाल्या उपरांत जेजून पवित्रान घेता आसतना तो ताळो, हो म्हजो पूत, तो म्हज्या चड मोगाचो, तो म्हाका भोव चड मानवाला. म्हणजे जेजू देवाक आनी मनशांक मानवल्लो तसलो जालो म्हूण आमी आयकलें. जेजूच्या पवित्रानाचें गणीत आमच्या दोळ्या मुखार दवरून पवित्र सभा आमकां आमच्या पवित्राना वेळार आमी केल्ल्यो बसवण्यो खंयच्यो त्यो वो शर्माव जाल्या उपरांत आमी उबे रावन परगडता. सतमानता मागणें कितें आसा तो आमचो भावार्थाची सतां तातूंत लिपोवन आसात. ती सतां आमी परगट उसारता.
त्रिएक देवा थंय आमचो विश्वास. जेजू मनीस जालो, आमचे बसत कश्ट मरण सोंसले, ताका निके पिलो, जिवन जालो, बापाच्या उजव्या बशी बसला, परतून तो येतलो. पवित्र सभेक, पवित्र आत्म्याक, भक्तांचो एकतार, पातकाचें बोगसणें, कुडीचें जिवनपण ही आमची भावार्थाची सतां. आनी ही सतां आमी पाळटले हांव, देवाक विश्वासी रावतले हांव. मात न्हय, पवित्राना वेळार केल्लीं सट्टी उतरां आसात बसवणेचीं, सैतानाक, ताच्या बुलोवण्याक, ताच्या करण्यांक आमी पाठ करतले हांव, देवाक विश्वासी रावतले हांव. ही जावन आसा आमची समर्पणाची बसवणी. आयच्या दिसा ही आमी बसवणी पाळच्याक पवित्र सभा आमकां उलो दिता, आपोवणें दिता. आनी जर तर हे बसवणे प्रकार आमी जियोंक सुकल्या तर वर्सान वर्स जेजूच्या पवित्र स्थानाच्या परबे समायार ह्यो बसवण्यो नव्यान करूंक, आमचो भावार्थ समजूंक, जियोंक आमकां पवित्र सभा आपोवणें दिता. भावांनो आनी भयणीनो, जेजूच्या पवित्र स्थाना वेळार घडिल्ली त्या घडये जाल्लीं 3 दृश्यां आमच्या दोळ्या मुखार सुवार्थेंत आसात. एक, सर्ग उक्तो जालो, या आकाश उक्तो जालो म्हूण आमी आयकलें. जेजून पवित्र स्थान घेतना सर्ग उक्तो जालो, कारण देवान मनशाक आपणास हरशीं घेतलो. आमी क्रिस्तियानाच्या काळार, आद्वेंताच्या काळार गायता तें गीत, ये जेजू आमच्या सोमिया, आमचें सोडून करूंक बेगी. ताचें त्या गिताचें दुसरें चरण आसा, आदांव येवेन पाता केलें, देवान सर्गीचें दार दंपलें, उक्तें करूंक परतून तूं ये म्हूण आमी जेजूक आपयता. आदांवान येवेच्या पातका वरवीं देवानी मनशा मदें आसलो तो भुमी वैकुंठांतलो अपुर्बायेचो मोगाचो संबंद तुटलो. सर्गीचें दार मनशाक दंपलें आनी तें उक्तें करच्याक जेजूक ह्या संवसाराक देवान धाडलो. जेजू वरवीं देवान मनशा थंय आपलो संबंद नव्यान घडलो. आनी त्या खातीर जेजूच्या पवित्र स्थाना वेळार आकाश उक्तो जालो म्हळ्यार जेजू वरवीं मनशाक सर्गीचें दार उक्तें जालें. जेजू मुखान मनशाक सर्ग उक्तो आसा. हर एका पवित्र स्थान घेतिल्ल्या मनशाक सर्गार जागो आसा, साश्टी जिवीत उक्तें आसा म्हूण आमी समजून घेजय. हें आमचें भाग, पवित्र स्थान घेतिल्ल्या भावार्थ्यांचें हें भाग. आमी विसलेली परजा देखून देवा थंय देवा सांगता सासणाचें सूख भोगूंक जेजू वरवीं आमकां फावो जालां. कारण मूळ सैमाच्या पातकांतलें पवित्र स्थानांत आमकां धुवन काडलां. जेजू वरवीं आमकां नवें जिवीत मेळ्ळां, सर्गीचें दार उक्तें जालां. पवित्रोत्मो जेजूचेर देवलो, तोच पवित्रोत्मो आमचेरय पवित्र स्थाना वेळार देवला म्हूण आमी पातयेता. आनी त्या पवित्र स्थानाच्या पवित्र आत्म्याच्या कृपेंत आमी जियोवन आसां, आमचो भावार्थ परगट करन आसां. जेजून पवित्र स्थान घेतलें आपणा पासत न्हय, बगार पातकी मनशा कोळा पासत. जेजू आपलें मिसांव आपल्या 30 वर्सांच्या प्रायेर समजलो की देवान म्हाका संवसाराक धाडला पातकांच्या बोगसणा खातीर, लोकां खातीर आपणें मरोंक जाय. आनी त्या पासून जेजू बापाची कुशी पाळच्याक तयार जालो. आनी देखून बापान कित्याक आपणाक धाडला हें समजलो जेजू आपल्या बापा थंय विश्वासी रावता. बापान आपणाक दिल्लें काम हांवें जारी करूंक आसा. आनी ह्या खातीर जेजू पातकी लोकांक स्नान घेवच्या त्या जॉर्दान न्हंयच्या देगेर आयलो. जुंवलोकचें ताणें स्नान घेतलें, तोवळ पवित्र आत्मो ताचेर देवलो. दिवंक जेजूक सांगात आनी बसावणी की जें कितें मिसांव तूं करूंक फुडें सरलाय, देव तुजे सोवें आसा. तूं मुखार सर, लोकां पासत कश्ट मरण सोंसूंक तूं तयार जा, तूं फुडें वच. असल्या भावार्था खातीर पवित्र आत्मो जेजूचेर देवलो. निरंतरी पवित्र आत्मो जेजूक सांगात दिता आनी आपल्या जिणये पैनार जेजू तवळ तवळ मागणें करणं आपूण तें मिसांव जारी करच्या वाट्यान आसा वा ना म्हूण जेजू समजून घेता. आनी शेवटी कुर्साचेर आपल्या जिवाचें बलिदान भेटोवन मनशा कुळाची सोडवण तो जारी करता. आनी अशें पवित्र आत्मो जेजूचेर देवुल्लो भावां भयणीनो आमचेरय देवुल्लो आसा, आमचेय पवित्र स्थानाचें मिसांव जारी करच्या खातीर. म्हणजे तिस बसावणी एका निजा देवा थंय आमी विश्वासी रावता. सैतानाक ताच्या बोलोवण्याक वायट करण्यांक आमी पाठ करता. ही बसावणी निरंतरी पाळच्याक पवित्र आत्मो आमकां सांगात दिता. पवित्र आत्मो आमचें सोवें आसा देखून आमी तवळ तवळ मिसा घेता, तवळ तवळ कुमसार जाता, तवळ तवळ आमी सक्रामेंत घेता, मागणें करता. कित्याक पवित्र आत्म्याचें येणें नव्यान आमचें थंय जाता. हर एका मिसाच्या बलिदानान पवित्र आत्म्याक नव्यान आमी घेता. आनी ह्या पवित्र आत्म्याच्या बळान जेजू बरी आमचेंय आपोवणें देवा थंय आमी केल्ल्यो बसवण्यो पाळूंक आमकां बळ मेळटा, घटाय मेळटा, सकत मेळटा. आनी उपरांत तो आयकलो ताळो, तूं म्हजो पूत, म्हाका चड मानवालाय, तूं म्हज्या चड मोगाचो. जेजू देवाक बापाक मानवल्लो जालो कित्याक आपल्या बसावण्यांक जेजू विश्वासी रावलो. तशेंच बाबां भयणीनो
पवित्रांत आमी देवाक दिल्ल्यो बसवण्यो विश्वासपणी आमी पाळूंक आसात तवळ आमी देवाची मानवाल्लीं भुरगीं जावं पावतल्यांव आमकांय देवा स्वताळो आयकूंक मेळटा हो म्हजो मोगाचो पूत हे म्हजे मोगाचें दूं कित्याक पवित्रांत केल्ल्यो बसवण्यो तो आनी ते पाळन आसात म्हाका विश्वासी आसात ही हो ताळो आमकां तवळ आयकूंक मेळच्या खातीर आमी देवा ते विश्वासी रावोंक जाय देवाच्या मोगांत आमी रावोंक जाय बाबा भयणीनो जेजूच्या पवित्रांचें गणीत आमच्या दोळ्या मुखार दवरून आज आमी आमचो भावार्थ आनी थोड्या वेळान उसारता आसतना हो भावार्थ जियोवच्या खातीर आमचें समर्पण नव्यान आमी करया संवसारांत आमकां देवातोन पयस वचूंक देवाच्या उतरा विरोध वचूंक देवाच्या कुशे विरोध वचूंक सैतानाच्या बुलोवण्यांक बली जावंक सैतानाच्या ओडण्यांक बली जावंक वायट करूंक जायते अवकाश आसात जायत्यो संदर्भ आसात तेंचे सावन ताळ्ळ्यो आमकां जायत्यो दोसतात तवळ आमची परीक्षा जाता भावां भयणीनो तवळ आमची परीक्षा जाता म्हळ्यार बरें आनी वायट सारकें आनी सूख ताचे मदें आमी विसवण करूंक आसा आमच्या पवित्रांना वेळार आमच्या आवय बापायनी सारकी विसवण केल्ली आनी देखून देवा ते विश्वासी रावंक तांणी बरी केल्ली विसवणी उपरांत आमी ती घेतल्या आनी देखून आमच्या जिवितांत बरें आनी वायट सारकें आनी सूख आमकां पंत आव्हान दोसता आसतना बरें आनी सारकें आसा तें विसूंक वायट आनी कितें सारकें न्हय आसा तें सांडूंकू सैतानाक पाट करूंक हर एका घडये आमी निचेव करूंक आसा आमी विसवण करूंक आसा ह्या आमच्या विसवणे मुखांतर देवा ते आमी विश्वासी आसावंगी आमच्या बसवणे आमी पाळटावंगी ह्या आमी सैतानाच्या बुलोवण्यांक बली जातावंगी म्हूण आमच्या भावार्थाची परीक्षा चलता आनी ह्या खातीर आमी आज आमचें समर्पण नव्यान देवा तें करूंक जाय कातोलीक सभे मुखांतर देवा तें विश्वासी रावंक आनी देवाची दया काकुळट बगोवन आमच्या फिरगजेन तशेंच समाजेन बरें मुखेलपण दिवंक आमकां एक पवित्र सभेन दिल्लो अवकाश ही फिरगत स्थापन जाल्ल्या थोड्या वर्सांनीच आमच्या मालगाड्यांनी आजून आसात ते आमचे समुदाय बळोवन जाय लायीक मुखेलपण वाडा जाय पवित्र सभेन आमकां अवकाश करून दिला लायीक मुखेलपणाक पवित्र सभेच्या मिसावांत आमकां भागीदारपण आसा आमकां एक वांटो आसा आनी त्या खातीर लायीक भावा भयणींनी सांगाता मेळोवन ह्या फिरगजेन कातोलीक सभा सुरू केल्ली आनी फाटल्या 25 वर्सांनी कितें चड बरेंपण जालां कशें लायीक मुखेलपण सडलां देवस्तुतेन जावं पुरो फिरगजेच्या चटवटिकेनी जावं पुरो ह्या विविध संघटनाच्या सहयोजनाखाल लोकांक भुरग्यांक युवा जणांक वडांक दादल्यांक स्त्रियांक मालगाड्यांक प्रायवंतांक अशें त्या त्या वेळाच्या गरजां प्रमाणे कितें सर कार्यक्रमां मांडून हाडी जाय कितें सर योजना हातीन धरी जाय कितें सर चटवटिको करी जाय तें सर करच्या मुखांतर मुखेलपण दिवंक आमी प्रयत्न केला उपरांतल्या कार्यांतल्या वर्देंत तुमी आयकतल्यात फाटल्या 25 वर्सांनी कातोलीक सभे मुखान कितलें बरेंपण ह्या फिरगजेन जालां देखून भावां भयणीनो ह्या मिसाच्या बलिदानांत देवाक आमी अर्गां दिता जेजूच्या पवित्र काळजाक मान करता कित्याक ताणें आमकां दिलां तें बळ ताणें आमकां दिला तो उजवाड ताणें आमकां दिल्या ती सकत ताचे वरवीं देवा तें आमी विश्वासी रावल्यांव आमचो भावार्थ आमी सांबाळून आयल्यांव आनी ह्या बऱ्या करण्या मुखान कातोलीक सभेच्या मुखेलपणार बऱ्या करण्या मुखांतर हो भावार्थ आमच्या भुरग्यांक युवा जणांक आमी परगट करीत आसा जुबलेव म्हणटा आसतना पवित्र पुस्तकांत जुबलेवाक लेवी शास्त्रांत 25व्या अध्यायांत आमकां आयकूंक मेळटा जुबलेवाच्या विशयांत जायत्यो संगत्यो थंयसर बरोवन गेल्यात तरी एक शब्द आमकां उठोवन दिसता की जुबलेव म्हळ्यार आमी फाटीं येवचें जुबलेव म्हळ्यार आमी फाटीं येवचें म्हळ्यार खंय आमी एकामेकांत देवातावन पयस गेल्या आमी देवा थंय फाटीं येवंक आसा उपकारी मनान पेल्या थंय राजी संदना मुखांत आमी फाटीं येवंक आसा जुबलेवाचो अर्थ तो आनी त्या पासून ह्या कातोलीक सभेच्या 25व्या सुवाळ्यार हो संभ्रम आमी चलयता आसतना खंयच्या रितीर देवा थंय आमच्या फिरगजी कुटुंबांतल्या भावां भयणी थंय आमी नव्या संबंदान फाटीं येवंक जाय कितें सर लोकांच्या मुळाव्या गरजां खातीर वा लोकांचे कश्ट गरजो समजून कशें आमी तांकां बळवंत करीत सक्तिवंत करीत आनी ह्या पासून कातोलीक सभेच्या धोरणाखाल म्हणजे सेवा त्याग एकवट ह्या तत्वां खाल ही शगूण क्रिस्ती शगूण जावन आसात जेजून आमकां त्यागाचें सॅक्रिफिसाचें जिवीत जियोंक शिकयलां आमी एकवटान आसा जाय म्हण देवाची खुशी जेजूची खुशी आनी अशें सेवेद्वारी मुखेलपण आमचो ध्येय क्रिस्ती शगूण ह्या शगुणाच्या आदेशा खाल आमी लोकांच्या गरजांक पावच्या मुखांत देवा थंय पेल्या थंय फाटीं परतोंक आसा आनी त्या मुखांत हो जुबल्यो संभ्रम अर्थाबरी जावंक आसा हे वर्स जेजूच्या जल्माचें 2025वें व्हड जुबलेवाचेंच वर्स आनी आमकां
शंभर फेरगसगारांक ह्या व्हड जुबलेवांत कातोलीक सभेचो 25 वर्सांचो जुबल्यो संभ्रम करच्या मुखांतर एक बरें चालन मेळ्ळां म्हूण आमी समजून घेवयेत. देखून ह्या सगळ्या वर्सां कितें सर चटवटिको आमी करता, भुरग्यां पासत, युवा जाणां पासत, वडां पासत. देवातय आमी केल्ली बसवणी मोतीन दवरनो जुबल्यो म्हळ्यार देवातय पेल्या तें फाटीं परतोवचें, फाटीं येवचें, भरती करून दिवचें हें मोतीन दवरनो ह्या चटवटिको मानून हाडन जुबल्यो खऱ्या रितीन संभ्रमूंक दिल्लें एक आपोवणें म्हूण समजून त्या प्रकार जियोंक तो सुमी आमकां आशिर्वाद दिवं, ताच्या पवित्रत्म्याक आमचेर पाठोवं. तशेंच कातोलीक सभेच्या बऱ्या कामाक दान दिवच्या सोर दानीचेर सरस्पर देव बेसांव घालूं. सर्व मुखेल्यांक आपणें जेजू बरी सेवेंत त्यागांत एकवटान बरेंपण केलां, देवाचें राज परगट केलां म्हणली दादोसकाय तृप्ती तांकां मेळो. नवे सांदे कातोलीक सभेक भरती जावन सेवा त्याग एकवट म्हणल्यार बंदेराक घाल देवातय विश्वासी रावोंक आनी हो मोग बाबार्थ जियोवच्या मुखान समाजेन परगटूंक फावो जावं म्हूण ह्या मिसा वेळार त्या सोम्या लागीं मागया. आमेन. उबी रावया. आमच्यो बसवण्यो आमी आतां नव्यान करता, आमचें समर्पण देवातें करता. देखून तोच पवित्र स्नाना वेळार उसारलो बाबार्थ हर एका मिसा वेळार मागण्या वेळार आमी उसारता. आतां व्हडा थाळ्यान एकवटान आमी परगटया. एकाच देवाक सत मानता, सर्वपदवेदार बाप तो सर्ग आनी पृथ्वीचो दिसत्या आनी ना दिसत्या सर्व वस्तूंचो रचणार आनी एका सोम्या जेजू क्रिस्ताक सत मानता. देवाचो एकलोच पूत तो सर काळा आदी बापातावन जल्मला. देवातावन देव, उजवाडातावन उजवाड, खऱ्या देवातावन उपसरलो खरो देव. तो देवातावन जल्मला, ताका रसूंक ना. बापाच्या सैमासो ताचे वरवीं सर्व वस्तू केल्यात. आमा मनशां पासत आनी आमचे सोडवणे पासत सर्गार तावन तो देवलो. आनी पवित्र आत्म्या वरवीं अंकुर मरियेचे उदारी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आनी आमचे पासत पोंस पिलाता काल ताका कुरसार मारलो. ताणें कश्ट मरण सोंसले आनी ताका निकेपिलो. आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जीवन जालो, सर्गार सोडलो आनी बापाच्या उजव्याक बसला. जिव्यांची आनी मेल्ल्यांची मुनसुबी करूंक वैभवान तो परतून येतलो. आनी ताचे राजवटीक शेवट आसचो ना. आनी पवित्र आत्म्याक सत मानता, ईश्वर आनी जीव तारतो, बापा आनी पुता निपसाला, बापा आनी पुता बराबर ताकाय समासारको नमस्कार आनी महिमा फो. प्रवाद्या वरवीं तो उलयलो. एकेच पवित्र कातोलीक आनी धर्मदूता वरवीं स्थापलेले देव सभेक सत मानता. पातकांच्या बोगसाण्या खातीर एक पवित्र स्नान आसा म्हूण मानता. आनी मेल्ल्यांच्या पुनर्जीवनपणाक आनी ससनाच्या जिविताक विश्वासून रावता. आमेन. बाबा म्हणून पवित्र स्नानाच्या देण्या वरवीं देवाक बापा म्हूण उलो मारूंक आमकां फावो जाला. देखून आमी समेस्त्या एका देवाचीं भुरगीं एकामेका भाऊ भयणी आमच्या आनी समेस्त गरजेवंतांच्या इराद्या बसत बाबार्थाच्या मागण्या मुखान देवा बापाक उलो मारया. सर्गींच्या बापा, तुज्या पुतान स्थापिल्ले पवित्र सभेचेर तुजी दया दिश्ट घाल. आमच्या पापा सर धर्माध्यक्ष आनी येजाकाक आपल्या परजेक बावडतांत आनी मोगान चलोवन वरची आपली जबाबदारी पाळण सर लोकांक बावडतान सांबाळूंक कृपा दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या सर राजकीय आनी सामाजीक मुखेल्यांक तुजे कृपेन सांबाळ. तांणी लोकांक करच्यो बसवण्यो आनी तांकां विंचून काडलेल्या लोकांतय तांकां आसचे कायदे आनी जबाबदारी सुखानासतना पाळोवंक तांकां बरें मन उदारपण दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या समाजीन दुबळीकाय, बेकारपण आनी हेर वायट आनी कश्टांच्या लोकांक तूं पाव. आमची संपन्नमुलां सर्व संगी गरजे प्रमाणे वांटून जियोंक आमकां शिकय. कश्ट केल्या भावा भयणींक आदार दिवंक आमची काळजां उक्ती कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या घरांनी आनी आस्पत्र्यांनी वेगवेगळ्या पिडेन कश्टांच्या आमच्या भाव भयणींक तूं सांगात दी. तुजी खुशी तर तांकां पिडेंतली गूण कर. सर आमच्या उतरप्रायेच्या भाव भयणींक जिणेच्या आसतले वेळार शांती आनी सुशेग लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. तुज्या पुताच्या मेजा बोवारी जमलेले आमी सौ ताच्या उतरान आनी कुडी रक्तान घोशीत जावन आमच्या पवित्र स्थानांच्यो बसवण्यो पाळोवंक आनी वायट सांडून
बरें पिसूंक तुजी सकत दी म्हूण मागता. बापा बापा, आमचे आमचे मागणे मागणे आयक. मोगाळ्या बाबा, आयच्या दिसा आमी आमच्या फिरकेचेन रुपेत्सव आचरण करच्या कातोलीक सभेच्या संघटनाचे तुजो विस्तार आशिर्वाद घाल. ह्या संघटनान सेवा दिवन देवादीन जाल्ल्या संध्या ससनाचो विशय लाभय. तशेंच आमच्या फिरकेचेन कातोलीक सभे मारिफात निस्वार्थी सेवा दिव आमचे थंय बरें मोन रस आनी आमच्या फिरकेच्या बरेपणा खातीर उर्बेन वावरूं आमकां तुजो आदार लाभय म्हूण मागता. बापा बापा, आमचे आमचे मागणे मागणे आयक. आमच्या खासगी गरजां खातीर मागया. आयच्या रुपयोत्सव संभ्रमाक विविधतेनी मुखेलपण घेवन सेवा दिवन दान दिवन वावुरलेल्या सुमेस्तांक आशिर्वाद लाभूं. सर्गींच्या मोगाळ बापा, आमी तुजीं भुरगीं, आमकां कितें गरज आसा तें तूं जाणाय, तरी आमचो बाबार्थ तुजें तें विश्वासपणी उसारूंक आमकां फावो करताय. त्याच विश्वासान आमी थोड्यो गरजो तुज्या मुखार दवरल्यात. जायत्यो गरजो आमकां आसात ते तूं जाणाय दयेन आमकां फावो कर. पवित्राना वेळार केल्ल्यो त्यो बसवण्यो विश्वासपणी प्रामाणीकपणी पाळून ह्या यात्रेक पैणाचेर बरोवशान आमची मेठां काडूंक आनी एक दीस सर्गीं तुज्या पुता सांगाता दादोशी जावंक आमकां फावो कर. मागता हांव त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. दयाळ मोगाळ बाबा, सर्गीच्या दातारा, सर्वोस आमचे तुका भेटून दिता आता. दयाळ मोगाळ बाबा, सर्गीच्या दातारा, सर्वोस आमचे तुका भेटून दिता आता. ओपून तुगे मानून तुगे किरकोळ काणी कामची उंड्या वायना फोळा सोवे मोगान भेटून दिवची. क्रिस्ताच्या मासार आमकां ती मोदून दे. क्रिस्ताच्या मासार आमकां ती मोदून दे. ओपून तुगे मानून तुगे किरकोळ काणी कामची उंड्या वयना फोळा सोबे मोगान भेटून दिवची. क्रिस्ताच्या मासार आमकां ती बदलून दे. क्रिस्ताच्या मासार आमकां ती बदलून दे. बाबा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर्व पदवेदार देवा बापाक मानवून दी म्हूण तुमी मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मना आनी महिमेन आमच्या आनी अख्ख्या पयस सभेचा आदावा सर्वेस्पर मानून घेव. सर्गींच्या खंडवळ्या बापा, तुज्या पुरबायाच्या पुताक परगट केलाय त्या दिसा आमी तुका ओपून दिता ती देणी दयेन मानून घे. मनशांची दया करून सगळ्या संवसाराची पातकां धुवन काडूंक
ताणें आपल्या स्नानाच्या वेळार कुशी दाखयली आनी उपरांत कुर्सार आपल्या रक्ताच्या स्नानान ती कुशी पाळली. आतां ती तुज्या भुरग्यांची भेटवणी बदलून ताचो कुर्साचो यज्ञ जावन दी. तांतू आमची पातकां धुवन वचोवन दी आमच्या सोडवणदारा जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्वर तुमच्या सवे आसूं. तुमचाय सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ते सर्वेस्परातय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्वरा पवित्र बापा सर पदवेदारांनी सासनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो खाय दोनी तिसो आनी आमच्या फायद्याचो. जॉर्दान न्हंयत विचित्र खुणांनी पवित्र स्नानाचें तुजें नवें देणें तुवें परगट केलें. मनीस जाल्लो तुजो शब्द आमचे मदें खरोच आसा म्हूण आमी सतमानूंक सर्गार्थांव तुजो ताळो आयकोंक दिलोय. पारव्याच्या रुपान तुजो आत्मो देवलो आनी जेजू तुजो सेवक म्हूण ताणें दाखयलें. आनी दुर्बळ्यांक सोडवणेची बरी खबर दिवंक आनंदाच्या तेलान माकून ताणें ताका अभिषेक केलो. देखून आतां सर्गींच्या देवदूतांचें गायन संतोशान आमी पृथ्वीर गाजयता आनी निरंतरी तुजी स्तुती गायता. पोवीत 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 दरबाराचो सर्वेस्पोर तूं. सर्गांनी संसार भरला तुज्या वैभवान. सर्गांनी संसार भरला तुज्या वैभवान. सर्गीं तुका जय 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 जय. सर्गीं तुका जय जय जय. सर्वेस्पोराचे नावी येता ताका जय जय. सर्वेस्पोराचे नावी येता ताका जय जय. सर्गीं तुका जय 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 जय. सर्गीं तुका जय जय जय. बापा कोरोस तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाखणटा. कित्याक तुजे तावन जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या सोम्या वरवीं पवित्रत्म्याच्या सक्तीन सर्व जीव आनी पवित्रपण उपजाता. उदेंतितोन अस्तंते पर्यंत तुका एक निर्मोळ बेटवणी करच्याक एक आशा परजा तूं जमयत आसाय. देखून बापा कालतेपणी आमी हें मागणें करता तुका बेटोवच्याक आमी हाडल्यान ती देणी त्याच पवित्रत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावच्याक तूं पवित्र कर. ताचीच आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समरमतांव. तो पराधीन जालो त्या राती ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासून समर्पूंची. तेच परीन जेवण जातच ताणें खालस घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची काल्स नव्यानी सस्नीक खराराचें हें रगत पातकाचे बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पासूत आनी समेस्त मनशां पासूत तें वारवतलें. हें म्हज्या उडासाक करात. भावार्थाचो गूट परगटुया. तो
तुझ्या कुसानी पुनर्जीवन पोना वरवी तुवे आमकां सोडयलाय सोमिया संसाराच्या सडवंदारा आमची सडवण कर जय क्रिस्ता जय जय तुझ्या कुसानी पुनर्जीवन पोना वरवी तुवे आमकां सोडयलाय सोमिया संसाराच्या सडवंदारा आमची सडवण कर जय क्रिस्ता जय जय बापा आमचे सोडून पासो तुझ्या पुतान सोसुल्या कश्टा मरण असो ताच्या आनंद बरीत पुनर्जीवनपण असो आनी सगळ्या सरणी असो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी तो परत येतलो म्हूण ताची वाट पळोवन आसा देखून आमी उपकारी काळजान हे जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टागा जोडल्या तीच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता तिचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताच्या कुडीन आनी रक्तान पोसताय तांकां ताच्या पवित्र आत्म्यान भर आनी जेजू सवे एक कूड आनी एकोत्मो आमी जावंक निर्मे तुका भेटयलेलें सासणीक दान तूं आमकां करूं आनी अशें देवाचे माये हो भगिवंत अवकार मरयेच्या सांजुजे ती सपोती तुज्या भगिवंत धर्मदूतांच्या आनी वैभव रक्त साक्षांच्या आनी समेस्त भोगता सांगता तुवें विसून काडलेल्यांच्या दायसांत आमकां वांटो मेळ्ळो तांच्या विनवणे स्वादर आमकां निरंतर मेळटलो म्हणून आमी विश्वास दवरता बापा हे बलये वरवीं आमकां तुजी इश्टगत मेळ्ळी तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फावो कर म्हूण आमी मागता तुज्या साकरा फ्रांसीस आमच्या भगिवन बापाच्या आनी पीटर पाऊल आमच्या गवळी बापाच्या सांगता पवित्र सभेच्या समेस्त गवळ्या आनी मनेरा बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलेले सगळे परजे संगती ह्या संवसारांत वाटसुले तुजे पवित्र सभेक भावार्थांत आनी प्रिती मोगांत थीर कर तुजे हुजीर तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयान आयकोन घे कनवळ्या बापा संवसारांत अशें पडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दये करून तुजे तें एकठांय आमच्या मेल्ल्या भाव भयणीक आनी तुज्या इश्टगतीन ह्या संवसाराक अंतरलेल्या समेस्तांक मै पासान तुज्या राजांत घे थंय आमी तुजी महिमा बगोवन सासनाक दादोशी जातल्या म्हूण आमकां बरवोसो आसा क्रिस्त आमच्या सुमयां वरवीं ताचे उद्देशी सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्मेच्या एकपणांत सरपोद्वेदार बापा सरवंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनाक आमच्या सोडूनदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेले प्रार्थन धीर घेवन गावुया आमच्या बापा सर्गींच्यान तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज आमकां येवं तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो नीज पडतो ग्रास आज आमकां दे आनी आमी आमचेर सोगलेल्या बोक्षिता तशें आमची पात्रां भोगो
सर्वेस्वरा सोर वायटांतली आमकां निवार, दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडून दरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बुरवोशन तेल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय सोम्या, तुवेंच आमकां दिल्ल्या त्या बाबार्थाचेर तुजी दिश्ट घाल. तुज्या खुशा प्रमाणे आमकां शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जी येताय राजवट चलयताय सासनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदां काळ तुमच्या सवे आसूं. मोग असो, संतोष असो, एकवट असो गुर्तू जावन एकामेकाक शांती दिवया. शांती तुमकां. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकृत कर. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकृत कर. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दी. आमकां शांती दी. हीच ती देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणान ताका सेवची आमी सुभागी. सुमयान तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका खबर ना, पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. संतोष भरला काळजान जेजू तूं येताय म्हूण. दुर्बोळ्या पिडारान राज तूं करताय म्हूण. तूं ये बेगीन ये उंड्या रुपारे रावता तुका राखोन. जेजू तूं ये काळजान मोच्या अत्रेकता हांव सेवच्याक तुका दानोशी कर. जेवणान तुझा जिने सदा जाय तूं म्हाका. जेजू तूं ये काळजान म्हज्या अत्रेता हांव सेवच्याक तुका दारोशी कर. जेवणान तुझ्या जिने सदा जाय तूं म्हाका. कल्वारीच्या दोंगरार रगत आपले वारून म्हज्या पदकाक
मेलोय तू सामोर तू ये बेगिये कुर्पेन म्हाका भर लाबोय सर्गीतार जेजू तू ये काळजान मुजा अत्रेता सेवचा तुका उंड्या रूपार सोम्या काळजान मुजा आयलाय दैवी कुर्पे देण्यान काळीजेने टयलाय हांव जेजू तुजो तू जेजू मुजो कोणेच केदी सामका वेगळे करूंक नजो कसविघ्नान वारान दिताय सांगात तुजो कुरीस वावूंक मुजो आदारचा कुर्पेसो चलय सांगात दिवन मोगासो ओंड्या रूपार सोम्या काळजान म्हज्या आयलाय दैवी कुर्पे देण्यान काळीजेने टयलाय प्रार्थुया. कणवळ्या बापा, तुझ्या भुरग्यांच्या ह्या जेवणांत वांटो घेतल्या उपरांत कलतेपणी तुज्या लागीं आमी मागतां. आमी तुजीं भुरगीं खरीं भुरगीं देखून तुज्या भुरग्यांक सोबतात आसतलें आमचें जिवीत जावं दी. हें देणें आमकां फावो कर तुज्या प्रितीवंत पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्वर तुमच्या सवे आसूं तुमचाय सोवे आसूं आणि सर्व पदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्रोत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. आमेन. वसणयात क्रिस्ताच्या मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे बोड उपकार. आज पवित्र सभा जेजूच्या पवित्र स्नानाची परब आचरण करता. येवच्या आयतारा तावनो सादो काळ आरंभ जाता. आयची देवस्तुती कथोलिक सभेच्या संध्यांनी सरळवेल्ली जावन आसा. आयचे मीस कथोलिक सभेच्या संध्यांनी ताच्या संघटनाच्या रुपयोत्सवाच्या संदर्भी अर्गामी सावंदिल्ले जावन आसा. तशेंच गॉडफ्री आनी सविता डिसोजा हांणी आपल्या काजारी जिविताच्या उगडासाक अर्गामी सावंदिल्ले जावन आसा. आज आमकां सर्वांक वर्तो संतोशाचो दीस जावन आसा. आमच्या फिरगजीत कथोलिक सभा संघटन आरंभ जावन 25 वर्सां समच्या वखदा कथोलिक सभेचो रुपयोत्सव आमी आज आचरण करता. ह्या संदर्भी समर्मैक मिसाचें बलिदान भेटोवन देवाक आमी अर्गां दिलीं. कथोलिक सभेंत फाटल्या 25 वर्सांनी विविध हुद्दे आपणावन आमच्या फिरगजींत कथोलिक सभा एक बळवंत संघटन जावन वाडोवन येवंक कारण जाल्ल्या सर्व कथोलिक सभेच्या सर्व संध्यांचो हांव उपकार बावडटा. तशेंच प्रस्तुत अध्यक्ष जावन सेवा दिवच्या मानेस्त हेराल्ड मोंतेरो, तशेंच कार्यदर्शी जावन सेवा दिवच्या मानेस्त लुईस बुकेल्लो हांकां तशेंच सर हुद्देदारां आनी संध्यांक रुपयोत्सवाचें अभिनंदन पाठयता आनी देवाची विस्तार आशिर्वाद मागता. आयच्या ह्या कार्याक सुमार 4 म्हयने थावन जायती तयारी चलोवन आसा. तवळ मिटिंगां आपोवन कशें हें सगळें कार्य खंयच्या रितीन मांडून हाडचें ह्या विशीं जायती तयारी कथोलिक सभेच्या संध्यांनी केल्ली आनी आज त्या उमेदीन म्हणले बरें हें आज आमी हें कार्य चलोवन आसा. सकाळीं जावन आज सांजे पर्यंत कथोलिक सभेचे संदे भोव एकवटी रितीन हांगासर वावर करनासले. सकाळीं रांदप तयार करच्या वावरांत जावंक पुरो, वेदी मांडून हाडच्या वावरांत जावंक पुरो, ह्या देवस्तुती अभ्यास करच्या वावरांत जावंक पुरो
कातोलीक सभेचे हर एकलो सांदो वर्त्या मिनतीन तांणी वावर केला देखून तांकां हांव परत शाबासकी पाठयता. आयच्या दिसा हांगासर येवन संभ्रमीक विसाचें बलिदान भेटोवन देवाच्या उतराचेर अर्था भरीत शर्माव दिल्ल्या आमच्या जोआं पॉल दुसरो वाराडो विटला हाचो विगारवार तशेंच कातोलीक सभेचो वाराडो आत्मीक निर्देशक भोवमनादीक बाब आयवन मायकल रॉड्रिगस हाचो तुमच्या सर्वांच्या नांवे उपकार बावडटा. तशेंच ह्या मिसाचें सह भेटोवणी केल्ल्या आमच्या फिरगजीचे आदले विगार मनादीक बाब किरण मॅक्सिम पिंटो तशेंच आमच्या फिरगजीचो पाद्र्या मनादीक बाब नवीन पिंटो तशेंच सह भेटोवणी केल्ल्या आमच्या वाराड्याचो पेरवाय फिरगजीचो ह्या मनादीक बाब सैमन डिसोजा हांचो हांव काळजांतल्यान उपकार बावडटा. आमचो आदलो विगार मनादीक बाब जेराल्ड पिंटो आमच्या मोगान हांगासर ते आयिल्ले कितेंगे इल्लेशें घरा भितर सरता आसतना मेटा सरता आसतना ते मेटा सुकून पडले अशें इल्लोसो घाय जावन तांणी फाटीं वचो जाय पडले पूण आज आमच्या मोगान म्हणले बरी ते हांगासर आयिल्ले देखून तुमच्या सर्वांच्या तर्फेन ताचो हांव उपकार बावडटा. तशेंच तांकां बरी भलायकी मागता. मिसा उपरांत कातोलीक सभेच्या रुप्योत्सवाचें वेदी कार्य आसतलें तशेंच आयसीवायम संध्यातावन मोठवें संस्कृतीक कार्य आसतलें. उपरांत सोमेस्तांक आमी हांगासरच तयार केल्लें रुचीक जेवण आसा केलां. तुमी सोमेस्तांनी कोणेंच सुखान आसतना हातूं वांटो घेवन हें सगळें कार्य सोबयचें म्हणून तुमचे लागीं हांव विनंती करतां. आमचे आदले विगार मनादीक बाब किरण पिंटो आनी थोड्या कारणां निमती ह्या वेदी कार्याक रावोंक साध्य जावचें ना म्हूण तिळसिला. तांणी तांच्या सेवेच्या अवधेन कातोलीक सभेक दिल्ल्या सहकाराक ह्या संदर्भी तांकां मान करूंक आमी आशेतां. हें कार्य आतां चलतलें. हें कार्य चलोवन व्हरता मानेस्त लान्सी क्रास्ता फिरगस गोवळी परिशदेचो कार्यदर्शी. देव बरी सांज मागता हांव तुमकां समेस्तां. मोगाचें जेजूच्या पयत काळजाक समर्पण दिल्ल्या हे आमच्या फिरगजीन कातोलीक सभा स्थापन जावन 25 वर्सां संपल्या. ह्या संदर्भी फाटल्या 25 वर्सांनी आमच्या घटकांत निर्देशांक जावन सेवा दिल्ल्या आमच्या आदल्या विगार बापांक ह्या संदर्भात आमी उपकार आठवून मान करूंक संतोश पावता. मनादीक बाब किरण मॅक्सिम पिंटो फाटल्या 2013व्या वर्सा थावन 2019व्या वर्सा पर्यंत आमचो निर्देशक जावन वर्ती सेवा तशेंच सौर सान्यांक उत्तेजन दिल्लें जावन आसात. हांच्या निर्देशना खाल आनी आमच्या घटकाच्या मुखेलपणा खाल सभा लोकांमोगाळ कार्यक्रमां ह्या फिरगजीन जाल्ली जावन आसात. ह्या वखदा सौर आमच्या घटकाच्या सन्या तर्फेन आनी फिरगजगारां तर्फेन हांव तांचो उपकार आडयतां आनी देव बरें करूं म्हणटा. दय करून तुमी मुखार येवचे आनी हो आमचो मान स्विकार करच्याक खालती विनंती करता. हो मान आमचो वाराडो विगारवार तशेंच कातोलीक सभेचो वाराडो आत्मीक निर्देशक जावन आसचे भोवमनादीक बाब आयवन मायकल रॉड्रिगस तशेंच आमचे फिरगज विगार बाब सांतोश डिसोजा सांगताच कातोलीक सभा 100 घटकाचो अध्यक्ष मानेस हेराल्ड मोंतेरो हांणी हस्तांतर करच्याक हांव उलो दितां. मान स्विकार केला विगार बापांक तशेंच मान हस्तांतर केल्ल्या आत्मीक निर्देशक बापांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. परत तुमकां समेस्तां देव बरें करूं म्हणटा. धाडटा सोमी आमकां आशिर्वादान प्रसार करशाक आमी शुभवार्ता मान वचूया आमी विशाल मोनान सोम्या परगट्या करून साधन पिकावळ्या देश सर्वय जाग्यांनी लुगणे वचूंक जाय आमी सर्वांनी पिकावळ्या देश सर्वय जाग्यांनी लुगणे वचूंक जाय आमी सर्वांनी